आम्ही गीत घेऊया पेज नंबर 14 828 सर्वेस्पराच्या मानांक. सर्वेस्पराच्या मानांक नवे गीत रचून गाया. आमचे खातीर चोरया ताणें करून दाखयल्या. सर्वेस्पराच्या मानांक संतोषाने गीत गायता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी ह्या मिसांत मागुया आमच्या दियाकन भाव जेसुना पासत जो आयज आपलो वाडदीस समारंभता. ताचे वयर 2 उतरां उलयत म्हणल्यार जेसन आमचो दियाकन एक साद्या काळजाचो आनी साद्या उतरांचो मनीस. ताचे बरोबर रावले जाल्यार तो जायती खुशालकाय हाडटा. एक बरो कंपेनियन, तो एक बरो सांगाती. केन्ना ताचे कंपेनियन कसलेच परिस्थितीन बी आसल्यार रोखडोच आदाराक पावपी मनीस. देवान ताका जायते गुणांनी भरलेलो आसा. जाय तशे मिडियांत हितून बरो आसा तो, कंप्युटरांत, जंय कंप्युटर डिजायनिंगांत बी. आनी आमची जायतीं कामां तो करता. कसलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्यार रोखडोच मानून घेता आनी ती बरी भाशेन करून उडयता. देवान ताका ह्या गुणांनी भरला आनी आयज ह्या वाडदिसाक तो हांगा आयिल्लो आसा. ह्या आमच्या फिरगोजींत आसतना आमी ताच्या ह्या सेवे पासत ताका आमी देवा मुखार उबारुया आनी देवाची उपूट बेसांवां आमी ताचेर मागुया. तेच परीन आमी जोण एकलीं आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार उबारुया आनी हे मिसांत आमी देवाचे खरेंच साक्षीदार जावंक आमी हीच कृपा देवा लागीं मागुया. म्हज्या भावान भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परीन वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो ज्ञान उच्चारून सांगता. मनान चिजून आनी तोंडान उच्चारून वायटातल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदिदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. मोगाला बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलाय. पातकांच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता, सासनाच्या सासना. आमेन. ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायला, सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें गोट्टान जालें. खोती दुखीची उतरां घेवन सर्वेस्पराशी परतून येयात. ताका म्हणात, सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंटांनी आमी तुका वाखाणणेची बेटोवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरियेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर
आमी आनीक बोसची नाव. आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची नाव. कित्याक तुजेच सवे अनाथांक काकळूत मेळटा. तांच्या अविस्वाशीपणांक हांव ओकोत लायतलो. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कडसरलो. दोवा वरी हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी तो कोणेला सारको वस्तलो. हिवरा परी तो पाळांक येतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आजेती नावोरी सुंदर आनी लेबाना परी दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावळीक ती बसूंक येतली. गोवाचें पीक तांकां खूब मेळटलें. दाकांचे मोळे ती रोयतली आनी हेळबोनाच्या इतलो नांव वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं इफ्रायमाक आनी कसलो संबंद उरला? तांचे मागणें हांवूच आयकतां आनी हांवूच ताचो सांबाळ करतां. हांव एका सोदा हिऱ्या सोरू रुखा सारको. सगळी तुमची सुफळाय म्हजेच तांव येता. शाणो मनीस हीं उतरां समजून घेवं. जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आडलून पडटात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो सबाब जातलो. वाकाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. सगळीं म्हणुया, वाकाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काकळूत सारा देवा, काकळूत करून दाखय. बोव कोणवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सबाब, वाकाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काळजांत सोतूच आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून काळजांत म्हज्या जाणवाय रिगोय देवा. म्हाका नितोळ करशी जाल्यार नितोळ जातलो. तर कोर म्हाका धुवन बर्फा परस धवो. सबाब, वाकाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मोन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. सबाब, वाकाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडान करच्याक. म्हज्या ओंठार तूं घाल वाकाणेची उतरां. सबाब, वाकाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. Sovespo तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथे वा पोंडमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मोले. आयकात, लांग्या मोदे मेंढरा कशी हांव तुमकां धाडटां.
देखून सोरपा पोरी चतुर तोरी पारव्या पोरी सादी जायात मनशां थंय शिडूक रावात ते तुमकां दवरून दोम सोबेन वतले आनी आपल्या देवस्थानी तुमकां जरबोण मागतले म्हजे पासत राजा पाक्षा सोशे तांचे आनी ओम भावंतांचे फुडें तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां वतले पूण तुमकां दवरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूंक नाकात कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ती गोडया करीत जातलें कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमच्या उदेशी उलयतलो जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक दवरून दितलो पूत धुवो आवय बापायचे उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो देवस करतलो पूण शेवटाक ती रावत तोच तावरोन जोडटलो एका नोगरान तुमकां दुमालो दीत जाल्यार दुसऱ्या नोगरान पळून वचात हांव तुमकां खरेंच सांगता मनशाच्या पूत येवचेर फुडें इस्रायलाच्या नोगरान तुमी भोंवून सोंपचे नात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भावान भयणो आयज जेजू आमकां दाखयता आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तें कालच्या शुभ वर्तमानाचें कंटिन्युएशन आनी ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी कितें घेवंक जाता काय जेजूचें शिस्त जावप वो जेजूची शिकवण वेव्हारांत घालप हें सोंपें न्हय आनी हें जेजू आयज आमकां स्पश्टपणान सांगता आनी आमकां हें चतूर करता जेन्ना आमी जेजूचें कार्य मुखार वतलीं तेन्ना आमच्या जिवितांतूय जायते अवघडाय येतल्यो आमच्या जिवितांत जायते त्रास येतले आमचे जरबम मानतले आनी हें जेजू आपल्या शिसांक तो सांगता तो तांकां कांयच फोटी मारिना पूण सत आसा तें सांगता आनी जेन्ना आमी हें आयकतात वो कोणें असले तरी आयकलें जाल्यार जेजूचो पाटलाव करूंक आमकांय जायतो मिन्स आमकांय चड दिसचें ना पूण जेजू तेंच सांगना पूण तो म्हणटा की जेन्ना तुमकां धरून वयतले तेन्ना देव बाब तुमचे सांगाता आसतलो आनी देव बाब तुमकां ती कितें त्या वेळार धरतले त्या वेळार सोत कितें उलोवचें तें तो तुमकां दाखयतलो मोगाच्या भावान भयणो आयज जेजू आमकां आपयता स्वताची मनशां जावंक आमचे जिवितांत कसले अवघडाय येवंत आमच्या जिवितांत कसलीं प्रॉब्लमां येवंत आमी स्वताची मनशां जावंक आपयतात आमकां जेजू आपयता जायते फावटी कितें जाता आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता आमी स्वताच्या नितीचे वटेन चलतात पूण जायते फावटी हे त्रास येतात आनी आमी रोखडींच आमचें जिवीत वायट मार्गान वचूंक लागतात आयज जेजू आमकां आपयता कसले त्रास येयन ती आमी देवाचेर आमचो भाव धरूंक आनी देवाचेर आमचोच भरवोसो धरूंक तो आमकां आपयता हें जावन आसा खऱ्या जेजूच्या फाटलादाराची मिसांव हें जावन आसा खरें शिसाचें मिसांव आनी तेंच तो तांकां करूंक शिकयता मोगाच्या भावान भयणो आमी पळयतात हें आयकुनूय आसना जायते शीस जेजूचो पाटलाव करतात आनी जेजूची उतरां ती आयकतात आमी तेचे भाशेन ह्या शिसां भाशेन जे जेजू लागीं तीर रावले जेजूच्या जेजू बरोबर चिटकून रावले तेच परी आमी जेजूचे लागीं चिटकून रावूंक आमकां ते आपयता आयचीं वचपां तर मोगाच्या भावान भयणो आयच्या वचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी हीच करपा देवा लागीं मागुया आमी जेजूचेर आमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडोवंक आनी आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक गोट करून आनी हेंच करून आमी देवाचे खरे साक्षीदार जे देवाचे खरे गोवाय जावंक दुसऱ्यांक आमी बरे मनीस जावन दुसऱ्यांक आमी जेजू परगोटूंक हीच कृपा देवा लागीं आमी मागुया आमी गीत घेवया पेज नंबर 31 C8 बापाक मानना
भाव आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोळे वरवीं आमची ओतोस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोड कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारीत जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दरबारां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक पिचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परीन जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavaradaco good परगोटुया. सोम्या जेजू आमी आवडोगाता आनी काळजी पियेता. तितले पावटी तो वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बनवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची कागलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती
तिच्या पोती बागयेवन झुजे बागयेवन दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर फुदेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत जावस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अतिरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळे आसूं. एकामेकाक देवाची शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 47 D2 आमी सोगलीं एक. Jesus, owe ami ek
प्रार्थुया. बापा, येद्या वोत देनांनी तुवें आमकां भरलें. सासणाच्या जिविताचें देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वखाणू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. मंगळ इश्टानो, आमी मीस जाल्या उपरांत आमच्या दियाकन भावाची बड्डे केक कातयतले. मागता मीस जाल्या उपरांत सांकिस्ती लागीं आमी एकठांय जावची आनी ताचे खुशालकायेन आमी वांटो घेवन एक केकीचो पीस तुमी घेवन तुमची तोंडां गोड करची म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर्वपुतेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुया देवाचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काली सोगलेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सदवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देनांनी खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी स्वता पासत तुजी बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोवे बापाक वाकांटा. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 240, U20, San Francis Xaviera, Boda Cura. San Francisco